Ușa-i Sfântul smaca victoria. Aueta, 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 de pașini spastorul, aueta, 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 Dulcos farmocerca, umis pașimon coloi, duceau și trăgăsi, doi în macavagacui, deva ce vedi sorri, aueta, 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 Ușa-i Sfântul smaca victoria. Aueta, 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 de pașini spastorul, aueta, aueta, aueta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता अनिशा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसरें तेसां भेटयता वेल्टन नाजारियो मास्करिनस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया क्लारा लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता मोहन आनी मार्ता कावळेकर आपल्या लग्नाची 60 वर्सां मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तशेंच रेमाटो आनी स्विझेला देवाक दिन वाजतात तांचेय पासत आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी सांज सेवाजाचे मजतीन कितें भाशेन देवा मुखार दवरुया जीं कोण भुरग्यांचे देणे सोदतात तांचे पासत मागुया भुरग्यांचे देणे तांकां फावो जावंक जी पिडेस्त आसात तांकां पिडेंतली बरी कर म्हूण सांज जेवाजाची मजतीन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो सगल्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्योन जुजे वाजाच्या दुसऱ्या नव्यानाक मोगाचो येवकार आयच्या सेवा धर्माचो विशय बागेन जुजे वाजा पोरी भावपणाचो संबंद सांबाळून शुभ वर्तमानाची परगोटणी करुया कातोलीक पवित्र सभा भावपणान जियेता बातिस्मा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयण जाता बागेवन जुजे वाजान हें आपल्या जिवितांत पाळ्ळें भाशेचो जाती कातीचो कसलोच अंतर करिनासतना तो सैलावान गेलो आनी क्रिस्तांव भाव भयणींक ताणें जेजू वांटलो आयज संवसारान जायतो भेदभाव आमकां दिसून येता जाती कातीक लागून भाशेक लागून धर्माक लागून कितलीं झगडीं झुजां जातात आयचे नवेन आमकां दुस्मानकायेची आनी भेदभावाची दुर्गा मोडून भावपणाचे पूल बांदूंक उलो करता बागेवन जुजे वाज आमकां सगल्यांक एक भावपणाचो नमुनो ताजी देख घेवन आमी दुसऱ्यांक मोगान वेंगून आनी दुसऱ्या तांय भावपण सांबाळूंक देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया आनी मिसाचो आमकां फोत फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा
आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धाडून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे पासो घेवन सदांच गोवा मरी सगळ्या देवतान भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हज्या खातीर तुमच्या श्रेश्ठा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थया कोणवाड्या बापाच्या पुता वरवीं सगळे परजांक जो सासणीक पड जोड तुवें फांकयलोय हे आमच्या सरोंडराचो पूर्ण प्रकाश आमी ओळखोसो कर आनी आमची ओळख वाडोन चडोन सासणे भयवाक आमकां पावय हें मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक बागीवोन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर इतलो मोग केला आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच केदींच पळोवंक ना. बागयोन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही: जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिशिश्ट म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उतर म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. ताचो जीव तांच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चोडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं.
सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेचीं सोगलीं कुलां ताका लागून आपूण सुदैव म्हणटलीं. सोगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सुरपटपटी. उद्गाराक उबी रावया. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याचे बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आखे प्रांतांत गाजली. तो ताच्या देवस्थानांत शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तान व्हड जालो आनी आपले सोये प्रमाणें शेनवार दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें. पुस्तक सोयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक पोतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडल्यां सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें ओरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोडून तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायिल्ले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलां तें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शेबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. दर एक गांवांत देवस्थान आसलें. देवस्थान थंयसर देवाचें उतर वाचताले, देवाच्या उतराची समजणी दिताले आनी पेकोवणी हिलींग पेकोवणी जाताल्यो. एक एक वाड्यांत आसलें. पूण देव तेंपलो आसलो. हो देव तेंपलो देवाचें उतर वाचूंक, समजणी दिवंक, तेनूय बलिदान करूंक. बलिदान मेंढरो आनी दुसरी वस्तू हे बलिदान फकत देव तेंपलांतूच जाताल्यो. म्हणटच आमी जाणां 2 मेजां आहात आमचीं जेवणाचीं मिसान. खंयचीं तीं 2 मेजां? आमच्या जेवणाची मिसान 2 मेजां आहात. खंयचीं तीं? देवाच्या उतराचें. देवाचें उतर आमचें पोट भरता. भुकेल्या आमी ताणयल्या आनी तें आयकून आमकां पोट भरता आमचें. तें पयलें मेज. बलिदानाचें मेज.
म्हणून तें देवस्थानांनी जातालें आदीं. त्योस देवस्थानांनी जाताली आनी ह्योच देव तेंपलांत जाताली. बट आतांच्या काळार दोनी वस्तू आमची इगर्जेंतूच जाता, दोन कडेन सुवातांनी जायना. म्हणजेच्या काळार ह्यो वस्तू दोन सुवातांनी जाताली, देवस्थानान आनी देव तेंपलांत. आनी आपणाचे सोये प्रमाणे तो देवस्थानान गेलो आनी हेतूच सेवकान ताका एक पुस्तक दिलें आनी कवळो, पुस्तकां नासलीं तेन्ना, कवळ्याचेर बरयताले आनी तें उक्तें केलें आनी उतरां ताका मेळ्ळीं. सरस्पराचो आत्म मुजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक, जुलमाक सांपडल्यांक सोडोवंक आनी सरस्पराचे कृपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. हीं उतरां जेजू वाचता आनी उतरां इजायासान बरोवन दवरलीं इतलीं वर्सां आदीं, म्हणे 700 वर्सां आदीं बरोवन दवरलीं जेजूचेर. आनी तीं जेजू वाचतोरी म्हणटा हें उतर आयज सारकें जालें, आपणाशी सारकें जालें. बरयलां तें म्हजेशी बरयलां, आपणाची सारकें जालें. हांव संवसारांत येयलां तो बरी खबर दिवंक, सोडवणीची खबर दिवंक, परगटूंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक, जुलमां सांपडल्यांक सोडोवंक, सरस्पराचे कृपेचें वरस परगटूंक. सरस्पराचें कृपेचें वरस, खंयचें कृपेचें वरस तें? सरस्पराचें कृपेचें वरस परगट करूंक खंयचें तें? सरस्पराचें कृपेचें वरस जायते वर्सां जातात आमची. हें वरस खंयचें? उत्सवाचें वरस. आमी आतां संपयलें, रोमा शारांत काल संपयलें, 6 तारखेर संपयलें. देरां धांकलीं, उक्तीं केल्लीं तीं धांकलीं. आमच्या गोंयांत गेल्ले आयतारा दीस 28 वेर त्या दिसा संपयलें बिणान बांदून. हें वरस कृपेचें वरस. कृपेचें वरस आमी जाणां लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत चॅप्टर 25 हातूंत मेळटा. कितें कोत्तालें? रिणकारांक रिणां काळांत ताका बोगसूंक जाय आसलीं, रिणां सोडप. कोणाच्यान पयशे दिवंक जायना म्हणून तांच्यान भाटां मेसां वयतालीं, तीं हे वर्साक, कृपेच्या वर्साक तीं परतून दिवंक जाय आसलीं, बोगसूंक जाय आसलीं ताका. म्हणटच आमकां बोगसणें पातकांचें बिणान बांद. हें कृपेचें वरस म्हणटा तें पातकांचें बोगसणें. किरीत द्याचो आमकां ह्या वर्सांत, उत्सवीक वर्सांत पातकां बोगसोवपाचो बिणान बांदू आमकां किरीत देणें आहा. आनी सबार वस्तू दिल्ली आमकां, हिंगा विजीट करूंक जाय, थिंगा विजीट करूंक जाय. आमी कातेद्रालांक गेलीं, बाजिलिकांक गेलीं, बांबोलींक गेलीं, हेचेर पातकां बोगसोता, इंदुलजन्स आहा ताका. आनी दुसऱ्यो वस्तू करूंक लायिल्ल्यो आमकां हे वर्साक. म्हणटूच हें जेजू सभेन घडलें आनीक लोक अजाप जातालो बिणान बांदून. जेन्ना आयज आमी जेवणात आमच्या पांचजेवाजाची नयन आमी सुरू जाल्लें कालच्या दिसाक, आयज दुसरो दीस ताणें तेंच केलें. ताचो आवंडो आहलो श्रीलंका वचपाक, हो आवंडो ताचो श्रीलंका वचपाक. कित्याक थंयसर प्रोतेस्तांत आसले थंयसर, म्हाका काल्विनिस्ट म्हणटात ते आसले. आनी तो काल्विनिस्ट म्हणटूच ते सरकार तांचोच कसो आहलो, म्हणून आमकां कातोलिका वचपाक मेळना आहलें. तो गेलो थंयसर, पूण उक्तेपणी धर्म चलोवंक जायनाहलो. गुप्ती चलयतालो धर्म, गुप्ती चलयतालो. आनी चलयतालो तेन्ना सगळ्यांक पावतालो, दुबड्यांक पावतालो, पिडेवतांक पावतालो, सगळ्यांक पावतालो बिणान बांदून गुप्ती. कित्याक उक्तेपणी करूंक जायना आहलें. कित्याक तांचो सरकार तांचो आहलो, काल्विनिस्तांचो, प्रोतेस्तांत. म्हणटच हें पांचजेवाजान केलें
आनी आयज आमी देवान म्हाका अभिशेक केला. आमकां क्रिस्माच्या दिसाक कोण म्हणटालो म्हाका, पयर हांव विजिताक गेलो, आरे ताका क्रिस्म कित्याक दिवपा जायो, तो काजार जाता जाल्यार दिवपा जायो, ना क्रिस्माची गरज ना अशें म्हणूंक लागलें म्हाका. आतां क्रिस्म दिवपाची गरज आसा, इज हँडिकॅप बॉय, क्रिस्म काजार जाता जाल्यार दिता. अभिशेक केला, जेजूक अभिशेक केला. अभिशेक म्हणजे कितें, आमकां सगल्यांक क्रिस्मा उदेशी आमकां अभिशेक केलें हें काम करपाक. हें जेजून केलें तें काम करपाक आमकां क्रिस्म दिला. काजार जावपा न्हू, क्रिस्म घेयना जाल्यार काजार जावपा मेळना अशें न्हय. भिडान बांद हें रॉंग, आमचें रॉंग हें. फुडें वचून आमी बदलूंक जाय. क्रिस्म घेतला, सरस्पर आत्मा म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला. कितें करपाक, हें काम करपाक. बरी बरी कबोड दिवंक, कैद्यांक सुटका दिवंक, कुड्ड्यांक पद नदो दिवंक, जुलमां सोंपळूंक, सरस्वय कृपेचो आरोस परगट करूंक. उबी रावया. हे वेळार थोडी मागणी आमी देवा मुखार घालुया. मिसाच्या गांवांनी वावर कुत्तेल्यांक, पाद्रींक आनी माद्रींक दोन परगटूंक कोश त्रास सोंसतात. कांय भावा भयणां आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना वावुरतात. तांकां कुडी आत्म्याची गोठाय बापा लागीं मागुया. आमचे सहकारी फुडाऱ्यांनी जाती कातीचो धर्माचो वेगळो जार पयस करूंक आनी सगळ्या लोकांक भावपणान लेखूंक तांकां फावो त्यो सवलती दिवंक तांकां जाणवाय बापा लागीं मागुया. झुजां आनी अन्याय आयच्या संवसारांत खूब वाडत आसात आनी हाका लागून जायतीं जाणां कोश त्रास सोंसूंक अळवळटात. कांय जाणां घरदार नासतना हांगा थंय भोंवतात. आमी सगळीं एकाच देवाचीं भुरगीं म्हूण तांचें मन उजवाडूंक बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदार देवा, हे आमचे बान आमच्या नांव तुका मागणी उबारल्यांत ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. तुझ्या दांते बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नांगे पवित्र शुभेच्छा वास्तवेच कोण मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमचे देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरी उतरां वार्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलाय, तेका भेटोवन
तुकाच घेवंक आमकां फाव जावं दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सत आयज क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जेजू वरवीं जे सळवणीचें सासणेक जण उक्तें केलें आनी तो सगळे पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोतपूत तुजो आमचे विनाशेमान दिश्टी पडलो. ताचें मोरपण पडजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीचे सल दरबारा सांगाती चे मोहिमेच कितन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचोरी वाजोय सोय सर्वेस्पराचे नामे आतां सोय उंचोरी वाजोय सोय. बापा कोरोस तूं पवीत तूं सगल्या पवितपणाची जोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कूड आपलीच कुशीन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासा करा. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केली. तुका दिन वाचता आनी जेज कोणार गोशेतल्या मास मेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शाबियर सर्व काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय
पवित्र आत्म्यांचे एकपणादार बापा सर्व नोंद विभू तुका सासनांच्या सासनाक कोण एकलो बरयणार म्हणटा मनीस म्हण नुस्त्या भाशेन उदकांत पिवंक लागलो इतलें ताच्यान करूंक जाता उदकांत मनीस सुकण्या भाशेन वयर चडूंक लागलो पूण इल्लीशी ओस एकामेकाचो मोग करूंक ताजे लागीं जायना इतलीं अजापां ताणें केलीं इतलीं इन्वेन्शन ताणें केलीं पूण धाकलेंशें एकामेकाचो मोग करूंक ताच्यान करूंक जायना तर तसो जिवा म्हणटा जो मोग करता ताणें भाव भयणीचो मोग करूंक जाय दिश्टी पडटा ते भाव भयणीचो मोग करिना दिश्टीपणान देवाचो कसो मोग करतलो सोंपें न्हय आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो सगळीं भाव भयणां कशीं आमचे बापा म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशीं आमची पातकां बस आनी आमकां कांयच पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दयाकडे जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकतांव तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांडी सुटोय आनी सूर आकातांतले वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे भार ते दीस घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जेत राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागद कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागद कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ते शेळीच्या जेवणाक वांगडा घेता ते आमी सगळीं सुभागी तुमी आदले म्हज्या भितरीच्या म्हाका पावना पूण जगांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थया फिरीचे बापा जेचे कुळी रक्ताचे जेवणाचे बळान आमचे जिवितेचे जिविता सारकें कोर मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा पिडेस्तांचेर मागणें आमी करुया आतां जेवाजाच्या मजतीन सर्गीचे बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडल्या तांय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परी जे सेवका भक्तिवंत जेवाजान आपल्या जिवितांत आनी मरणांत जीन संवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवंक ओजारांनी पवित्रसभेच्या गोपांत ओडून हाडली तो ताचे विनवणेन तुजेर आमचो बावार्थ वाडय आमी जे मोगाची नीज गोंय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर अदीक करून एक कोरी मिलाक ताचेच मजतीन आमकां मेळोशें कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं शेवटाक आमी गायन घेवया U35 पेज नंबर 249 U35 आमच्या बाबा तुझे पासून